नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी कितें करूया। आतां ही पापलेट्स आसा पळय धाकटी, ती हांव तुमकां बऱ्या पैकी रवा फ्राय करून दाखयता। बरी कुरकुरीत सारकी बरी भाजूया, म्हणजे बरें गरमागरम जेवण तयार जातलें आनी बरें रुचीक नुस्तें आसा न्ही। दक्षिणी ते बऱ्या पैकी आमी फ्राय कशें करता ते हांव तुमकां दाखयता। आतां ही हांव क्लीन करून घेता आनी मागीर तेका मसालो लायता तो तुमकां दाखयता। ही पळया, आतां ही हांवें धुली, क्लीन केली, धुली। हे पळय अशें कट मारले आनी बरी सारकी धुली पळया। आतां ही 3 आसा पळय ती हांव भाजतले आनी हे पळय सायडीक हांवें करून सायडीक दवरल्या कट करून बीन पळय। ही हांव दुसरे भशेन भाजतले, ते तुमकां दाखयना, हीच तुमकां दाखयता। आनी ही आसा पळय ताचें हांव हुमण करतलें। आनी आतां आमी मसालो काडुया। हे पळय आतां मसालो, हे पळय हो लाल तिखट आसा म्हणजे तांबडो मसालो, ही आसा हळद, हे मीठ, ह्यो 3 लसणीच्यो बोयो घेतल्या, मोठ्यो आसात ह्यो, आनी हे घेतला आलें आनी सुकी कोथंबिरीचो पिठो घेतला आनी 1 चमचो, हो व्हडलो 1 चमचो आनी हो धाकटो 1 चमचो, म्हणजे आपल्या अंदाजा प्रमाणे घेया। कोथंबीर मातशी कमीच घेया। आनी हो मसालो हांव न्ही हो आगळ भितर घालतले, हातूनच आगळ घालतले आनी ते मिक्सरार वाडटले। हे पळया, मसालो असो दाटूच दवरूंक जाय, इल्लेशें भितर उदक घातलेलें। आतां तो हे नुस्त्याकाक लायता हांव। हे पळय आतां हो मसालो, हे पळय हांवें लायलो, सारको स्ट्रिपीनी असो भरला, म्हणजे असो भितर सारको भरला आनी हांगाच्यान बीन असो भितर घातला। आतां आमी कितें करूया, हे अर्दे वर दवरुया। भाजपा खातीर हो पळय रवो घेतला 1 वाटी, म्हणजे पावल, आनी हो पळय 1 चमचो कमीसो, फुल्ल भरूंक ना पळया, तो तांदळाचें पीठ भितर घालता आनी मिक्स करता। आनी हातून आमी न्ही आतां हे नुस्तें बरें भाजूया। हे पळया, हांवें आतां गॅसीचेर तवो दवरला आनी तातूंत इल्लेशें तेल घातलां। नुस्त्याकाक आतां अर्दे वर जालें। आतां रव्यान आमी तांदळाचें पीठ घातलां, तातूनच हे पळय आतां मीठ आनी लाल तिखट इल्लेशें घालता। हे पळय म्हणजे कितें जातलें, हातून कलर वयर येता नुस्त्याकाक पळय, तो मातसो तामसो कसो मारतलो, इतलेंच। घातल्यारूय जाता, न घातल्यारूय जाता, हें ऑप्शनल। आतां हांव नुस्त्याकाक लायता ते। रवो आतां लायला, आतां हे आमी तव्यार घालुया। हे पळया, हे तव्यार एकूच जातले ते। आतां अशी करून हांव सगळी भाजून काडटा आनी भाजल्या उपरांत तुमकां दाखयता। हे पळया, आतां तुमकां सर्व केल्या भाजलेली पापलेटां, बरी फ्राय केल्या रव्यार, बरी कुरकुरीत जाल्या आनी पळया कितली बरी भाजल्या। रूच आयली न्ही, हे खावपाक येया। आनी तुमी तुमच्या घरा हाडा, अशीच करा, खाया। तेच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा। सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा। आनी आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, ताका लागून हांव मना पासून तुमकां थँक्यू आनी देव बरें करूं म्हणटा।